Manisha Karekar. मनीषा कारेकर. I'm from Asagaon. असं का? ओके. किती wish केलंय? या फाटी मिनिंग आता सद्याक जे चल्ला all this economical problems and all the environmental problems also, so like to solve all that and like to make our country a safe place to live in. देशा खातीर मागता. Yeah, because finally Especially political. yeah, because finally it's the people who come together, meaning when we pray individually it's like we pray for ourselves, but when we pray as a nation I feel it's better like we pray for the entire country together. I'll ask you 3 questions. Okay, you answer me those correct. I don't have any gift to give it to you. Okay. But anyways, I'll pray, the economic instability and financial whatever crisis, FDI investment and all those things, we'll pray together for that. Okay. Just tell me, गणपती आम्ही खूप नावांनी ओळखतात. खूप नावांनी संबोधित करतात. गणपतीक एक दंत कित्याक म्हणतात? Because I feel कित्याक की ताका एक दात आसता म्हणजे one is cut and yeah. I don't think so. I think your answer is wrong. No, You no, want- I'm sure. You want to confirm it? No, no, I know. आसता न्ही एक कट. हय. सुख करता दुःख करता आरती खबर आसा तुका? ओके. ती आरती कोणे बरयल्या? I don't know. No idea. जावेद अख्तर बीन तसले. No. Someone meaning some old person, yeah. हिंदीन there is a song picturized on शाहरुख खान. गणपतीचेर सॉंग आसा तें विसर्जनाचें. So do you know that song? I want you to tell me the song of that. If you want, I'll tell you. Shahrukh Khan, Don, first remake. Yeah. I Don't want you to. song. I cannot recollect. No. आणि वन मोर बोनस क्वेश्चन एक्चुअली हांव भुरग्यांक विचारता. आतां तुवें म्हाका दोनूय आन्सर्स सारकी दिवंक ना कारणान गणपतीक फेवरेट कितें आवडटा? फेवरेट फूड? That is. बॅलन्स आउट करपाक आतां प्रश्न विचारला हांवें. बट एनीवेज इट वॉज नायस टॉकिंग टू यू. वचच्या पयलीं एकूच ऑल ऑफ मिडिया व्ह्युअर्सांक जो कितें मॅसेज आसता. Okay, wish you all. उषा विश्ववेदाः स्व नमस्कार. हांव आसा सध्या सिद्धिविनायक गणेश मंदिर पर्रा आणि माझ्या वांगडा आसा मोहन घनश्याम च्यारी. तर तांच्या कडेन आमी आतां उलया. मोहन बाब, फाटली कितकी वर्सां जाली हांगासर तुमी गणपती पुजता सार्वजनीक? 66 वर्सां जाली. 60. आणि सारकी मनोभावी तुमी पुजा फाटली 66 वर्सां करता. आनी हो गोंयांतलो सगळ्यात पयलो सार्वजनीक गणेश उत्सव. हें म्हाकाय खबर नासलें. एक सांगा, अशें कितें आहा हांगासर कितें कोणाची लोकांची इतकी श्रद्धा आसा? कितें स्पेसिफीक कितें आसा? चडशे बहुतेक येता पळय लोक तेंचे बहुतेक कामां हांगासर मागल्यान ते जाल्लीं आहा आनी ते भक्तिभावान ते मुद्दम हांगा देवळाक ताका दर्शनाक येतात लोक. म्हळ्यार नवसाचो गोंयचो नवसाचो गणपती. तुमी कितें मागला ह्या मंडळा कडल्यान कितें मागला? आमी मागला अशेंच जो उत्सव आसा तो बरो नेटान जावचो आनी देवळाचो बरो भरभराट जावची देवळाची
मोहन भाऊ हांव 3 प्रश्न विचारतलो तुमकां. म्हाका त्या 3 प्रश्नाची आन्सरां दिया. म्हाज्याकडे तुमकां प्रायज दिवपाक कांयच ना, बट डेफिनेटली जशें तुमी मागले देवा खातीर सगळे बरे असो उत्सव वर्सान वर्स घडोवन येवचो, तशेंच हांवूय हांव आनी म्हाजे प्रुडंट मिडियाचे व्ह्युअर्स सगळे मागतले की तुमची मनोभावी पुजा फुडें कंटिन्यू जावची आनी अशें जावचें. म्हाका एक सांगा, अष्टविनायक तुमकां खबर आसा? असं अष्टविनायकान कितके गणपती? 8 8. परफेक्ट. फर्स्ट आन्सर इज करेक्ट. म्हाका सांगा, हे 8 गणपती खंयचे नांवां? एक ते म्हाका सारकें हें ना तितलें 8 म्हणून झाडां म्हणून तितले आमी म्हाका 3 नांवां सांगा अष्टविनायक. एक थेऊरचा थेऊर, दुसरो आसा महाड चिंतामणी हाडाचो वरद विनायक महागणपती रंजनगाव. ओके. म्हाका एक सांगा, हांव म्हणटा ही प्रथा जी आसा गोंयान हांगासर हो पयलो गणपती, सार्वजनीक मंडळ पयलो. अशें पुराय भारतान पयलो गणपती कोणें सुरवात केलो? लोकमान्य गंगाधर टिळक. परफेक्ट. 3 आन्सरां ऑब्वियसली मातशे प्लस मायनस कितें कितें जालें, बट एनिवेज 3 आन्सरां तुमी परफेक्ट दिली. सो डेफिनेटली जे तुमी मागला देवा कडेन ते हांवूय मागता आनी हांव सगळे प्रुडंट मिडियाचे व्ह्युअर्सूय मागता की हे तुमची इच्छा जी आसा ती पूर्ण जावची, फुडें लोकांक सद्बुद्धी सद्वासना दिवची आनी लोकांची जी कामां आसा ती पावची. आनी जशें तुमी म्हणटा नवसाक हो पावता गणपती, लोकांनी हांगासर नवस मारलेला. हांवूय आतां मातसो कितें मागता, सो म्हाकाय तें मेळचें देवा कडेन, हेच देवा कडेन इच्छा. वचच्या पयलीं एकूच गोश्ट, प्रुडंट मिडियाच्या पळोवप्यांक कितें तुमचो संदेश कितें आसतलो ती लोकांक कळ्ळें, ह्या मंडळा कळ्ळें, बर्रा कळ्ळें? म्हणटा तुम्ही हांगा येयले म्हणून आमी आभारी आहात. अशेंच येवचें वर्साच्या वर्सा आमकां खूब बरें दिसता. गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. हांव आसा कलांगूट सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान आनी म्हाज्या वांगडा आसा अर्जुन शिरोडकर. आमी तांच्याच कडेन गजाली करुया आनी पळोवया ह्या वर्साच्या गणपतीक तांच्यांनी कितें साखळे घातला ते. अर्जुन बाब, वेलकम टू प्रुडंट मिडिया. थँक्यू. म्हाका एक सांगा, तुमी कितें म्हणून वावुरता हांगासर ह्या मंडळान? देवस्थानचे मुख्याध्यार म्हणून वावरता आनी माजी अध्यक्ष देवस्थानचे. गणपती फाटले कितके वर्सां जाली हांगासर? आमी म्हाका दिसता म्हाका जाले 57 इयर्स. म्हणजे हेच्या पयले पासून आमी जे ल्हान आसतना पासून हो कार्यक्रम चालूच आहा. हे गणपती आमी हय म्हणजे जवळ 65-70 वर्सां तरी जाले आसता ह्या कार्यक्रमाक. म्हणजे गणपती जाणट्यांनी सुरू केला तो आमी फुडें चाललो की हा तेंचोय सहकार्य मेळटा आनी आमकां भुरगे फुडें सरलेले आसता हे कार्यक्रम करपा खातीर. मंडळान ह्या फावटी कितें मागला देवा कडेन? देवा कडेन म्हणजे कितें आसा, संबंद गांवांत जी सुख शांती, जे कितें भ्रश्टाचार आमकां गांवांत कितें चल्लेलें आसा हें कितें वायट ते संबंद परिहार जावचे. आमचे ट्युरिजम स्पॉट आसा, ट्युरिस्टूय येवचे, गांवांची भरभराट जावची. अर्जुन बाब, हांव 4-5 मंडळांनी गेल्लो. थंयसर जे कोण म्हाका भक्त मेळटा किंवा थंयसरले काम करपी मेळटा वावुरपी, तांचे कडेन हांव 3 प्रश्न विचारता. म्हाजे कडेन दिवपाक हांव सांगता कांयच ना, बट डेफिनेटली तुमी जें मागला, तुमी मंडळान जें मागलां की फुडल्या वर्सा येवच्या पयलीं गणपतीक प्रॉपर देवूळ हें तुमचें जावचें, डेफिनेटली हांव म्हाजी फूल टीम आनी प्रुडंट मिडियाचे व्ह्युअर्स हे मागतले की मातसो फावोर देवाक मारतले की बरें जावचें म्हणून. ओके, हांव तुमचे 3 प्रश्न, हांव पयलो प्रश्न तुमकां विचारता. कसली पुजा जावच्या पयलीं, अशी खंयची पुजा पयलीं करची पडटा? गणरायाचीच पुजा करची पडटा पयलीं. गणेश पुजा. ओके, जाल्यार शोकणीकांतलेच कार्यक्रम मेळान कसले गणेश पुजा पयलीं. म्हाका एक सांग, सुख करता दुख हरता ही आरती कोणें बरयल्या? ना लक्षांत ना कितें. म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे तो रामदास स्वामी. आनी एक विचारता हांव, अष्टविनायक खबर आसा? अष्टविनायकांतली म्हाका 5 गणपतीची नांवां सांग.
मोरेश्वर महागणपती असं नाही ना आपल्या महागणपती मोरेश्वर महाड विघ्नहर्ता आणि रांजणगडचं नाव असतं गणपती म्हाका एक सांगात सगळ्यांक खबर आहा लोकमान्य टिळकांनी ही प्रथा सुरू केली सार्वजनीक गणपती. लोकमान्य टिळकाक सार्वजनीक गणेशोत्सव करपाचो पुजपाचो गणपती. लोकमान्य टिळकाचो एक स्लोगन आसलो ड्युरींग फ्रिडम स्ट्रगल तेन्ना चळवळ जाल्ली तो स्लोगन म्हाका सांगा. स्वराज्य हा जन्मसिद्ध हक्क आहे तो मिळविल्याशिवाय मी राहणार नाही. वचच्या पयलीं प्रुडंट मिडियाच्या विवरा खातीर गणपती बाप्पा तुमकां ही आमची खाशेली कार्यावळ कशी लागली ती कळोवपाक विसरो नाका. म्हाका मेल करात features@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीचेर. परत बेगीनूच मेळ्यात तुमच्या मंडळान तुमच्या वांगडा गजाली करपाक. तो खंय वचो नाकात, पळयत रावात गोंयचो नंबर 1 इन्फोटेनमेंट चॅनल प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.